अरे हांव हेजे निशेध माता मोवीन गुदिनो कित चयता रे तूं आं तूं क्रिस्तांव वो आनी हुंच रे तूं वयलो आं सांगपा म्हळ्यार फ्रेंड्स आज हांवें न्यूज चयतरी म्हजी तकली सामकी बेजार जाली आनी सारकी बेजार जाली फ्रेंड्स सांगपा म्हळ्यार कितें जाणा तूं ही मॅसेज डायरेक्ट सी एमा आमगे सी एमाको सगळे पुलिसांगे सगळे ते कडेन आहा ओके सी एमा सांगोता आज गौतम खट्टर म्हणटाय तो आळवलो थिंगा उलोवपाक कोण आळो तो खबर ना पूण तो एस्टेडीचे येवन कितें उलयता जाण तूं हे आमगे गोंयां जायत भाशेन लोक रावता जायत भाशेन हे रावताय हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे रावताय आं तेणें डायरेक्ट एटॅक केलो आमगे गोंय सायबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर तेका आमी मानताय तो काळजांतल्यान आं सी एम बाब दोना आजून म्हाजें स्टेटमेंट मेळना तुमगे कितें जाल्यार रोखडे स्टेटमेंट दिता मरे तूं हेजी एक्शन घेवपा जाय तेश मोडपा जायना आमगे पाद्रीन कितें म्हळ्यार तेशें मोडपा जायना आतां तेणें म्हणलें तें कित्याक रिप्लाय दिली ना ती आं जाता तितू बेगीन तेका एरेस्ट कर आनी गोंयां हाड कळ्ळें तुका आमगे गोंय सायबाक तो एसो कितें केस केलो पोजडी पळोवन उडयलें ती आं गोंयकार रोग रावता म्हूण जाणाय तुमी आं तेका बेगीन धोन हाडाय पुलिसांक सांगोता हांव आनी सी एमान हेजी एक्शन घेवपा जाय आख्खे गोंयच सेंटिमेंट हट केले आनी एक एकट्यान विडियो काण सी एमा धाडाय पर्सनली धाडाय आनी तेका धोन हाडपा हिंगा गोंयां ते भायल मनीस हाड हिंग स्पीच दिताय आनी गोंयचें नांव आनी गोंयचें सेंटिमेंट हट करून येयल्याय ते आं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान बोर भाशेन रावताय मरे कोणाय कितें जालें हांव वयताय मरे पोवताय मरे आनी एसो मनीस लास्ट टायम वेळेकार येल्लो कितें जाल्लें लोक उठलो मरे तेश कोन्न जावपा जाय तुका सेम बाब हाजे निशेध मारता आनी बेगीचे बेगीन त्या गौतम खट्टर म्हणटाय तेका ते दोड्डेऱ्या बेगीन धोन हाडया पुरो मागता आनी मॅसेज शेअर कोरया जाता तितले